The government is doing its best to get the Goans kidnapped by the Solomon pirates back, NRI Commissioner Narendra Sawaikar said on Thursday. However, till date there has been no information on the state or the details of where these Goan sailors are. This Somalia belt has been quite infamous for piracy, with lot of ships being hijacked. Quite recently, some Goan sailors had also been kidnapped and released after spending some time in captivity. There have been efforts by various countries under the aegis of the United States to patrol these waters. However, looks as if they have not borne much fruit. आणि आम्ही कमिशन म्हणून हातून गंभीरपणान म्हणजे काम करतात आणि सरकारूय आमचो जो आसा सेंटराचो आणि गोंयचो सरकार होय तातूंत लक्ष घातलेलें आसा आणि तातूंतल्यान डेफिनेटली तांकां आमी सोडून हाडटले हातूंत दुबावन. म्हाका आतांच आमचो कुंकळेचो MLA क्लाफासाचो फोन आयिल्लो. तोय ते फॅमिलीक वचून मेळून आयला आणि तांकां सांगलां की आमी गव्हर्नमेंटाच्या वतीन NRI कमिशनाच्या वतीन आमचे प्रयत्न जे आसा ते चालू आसा आणि म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीचो आमचो सगळ्यांचो फॉलोअप चालू आसा तातूंतल्यान निश्चितपणान ते सुट्टले. हो सगळो एक डिप्लोमॅटीक सगळो प्रोसेस आसता आणि ताका लागून त्या प्रोसेसांतल्यान खरें म्हणजे तांकां परत हाडपाचें हांगासर आणि तेजे खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या थ्रू एम्बसीच्या थ्रू जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्ना खातीर आमी डेफिनेटली आमचें काम चालू आसा. म्हाका विश्वास आसा की आमचे जे गोंयकार भाव 4 जाण जे थंय उरल्यात तांकां ते डेफिनेटली त्यांची सुटका जातली. हेचे पयलीं सुद्दां अशा पद्दतीच्यो जेन्ना गजाली जाल्यो थोडो तेंप ताका लागू शकता, तेन्नाय ते मातसो टायम लागिल्लो, पूण तातूंतल्यान तेंची सुटका जावन ते परत आयिल्ले. Our reporter Krishna Naik from Ponda.